कुरेस आणि गुमट्यांची तोडफोड प्रकरणात केपें पुलिसांनी धरिल्लो फ्रांसिस पेरेर आनी 4 केशींनी सुटलो। फ्रांसिस आता मेरेन एकूण 9 केशींनी निर्दोष सुटला आनी 3 केशींचो निकाल उरला। फ्रांसिसाचेर आशिल्ले आरोप सिद्ध करपासारखे ठोस पुरावे वा प्रत्यक्ष साक्षीदार नाशिल्ल्यान तो सुटार आसा। पुलिसांनी चार्जशीट घाले, पुरावे धड ना। धर्मीक सुवातींचे तोडफोडीचे केशींनी फ्रांसिसाक धरलो तेन्ना पुलीस आनी सरकारान मोठो गाजोवाजो केलो खरो, मात आता पुलिसांची एकार एक केस पोक। आरोप सिद्ध करपासारखे ठोस पुरावे वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाशिल्ल्यान फ्रांसिस पेरेराक मडगांवचे JMFC कोर्टान ब्रेस्तारा आनीक 4 केशींनी निर्दोष सोडलो। फ्रांसिसा कडच्यान वदोवन घेतल्या तितल्या स्टेटमेंटांचेर पुलीस केशी चलयतात। केपें पुलिसीन फ्रांसिस पेरेराचे चार्जशीट घाल्ले की मार्च 2016 ताणें गुडी पारोडा केपें एक देवळां वचोन ब्रह्माची मुर्ती फोडली आनी त्याच दिसा मार्च मुखार वचोन ताणें एक फुरी सोडिल्ली म्हणून। सो तेजे कांय एविडन्स ना म्हणून हांवें एप्लिकेशन फायल केल्लें अंडर 258 ते डिस्चार्ज करचें म्हणून। सो कोर्टान आज ऑर्डर पास केला आनी ताका डिस्चार्ज केला की तेजे कांय एविडन्स ना, तेजी चार्ज फ्रेम करपाक ब्लॅक एविडन्स। टोटल तेगे पयलो 5 डिस्चार्ज जाल्लो तो। सो आज सकाळीं एक डिस्चार्ज जालो तो आनी आज 3, टोटल 9 डिस्चार्ज जालो तो आनी 3 उलय मडगांव। लॅक ऑफ एविडन्स म्हणून आनी अंडर सेक्शन 27 एडमिसेबल ना म्हणून। या बोथ केसीस दोन्ही, एक पारोडा आणि एक रायतोलें कुर्तोरी। ब्रेस्तारा आनी आदली मेळून फ्रांसिसाची आतां मेरेन 9 प्रकरणांनी निर्दोष सुटका जाल्या तीही आल्मा खुरीस तोडफोड चांदोर, नंदी तोडफोड कालकोंडा मडगांव, पारोडा पर्वत खुरीस तोडफोड, 7 टेम्पल वेरोडा कुंकळी तोडफोड, सर्गेस्त PSI सायमन खुरीस तोडफोड, राय तोळे कुडतरी खुरीस मोडतोड, ब्रह्मा मूर्ती तोडफोड गुडी पारोडा खुरीस तोडफोड, पारोडा खुरीस मोडतोड। एकार एक प्रकरणांतल्यान फ्रांसिस सुटत आसा म्हूण गोवा फॉर्डान पुलिसांच्या तपासाचेर दुबाव घेतलो। But out of 11, 9 getting acquittal cannot be understood. And all the judges on record that they have done nothing to collect evidences, relying only on his confession. Though there will be many cases there are no eyewitnesses, but you have to collect other evidences now. Nothing was done. Failure of the investigating agency, the investigating officers. Therefore, I said no. Few officers create a mess, and the whole department gets this. There are officers who have put very difficult cases to convictions. And here is a case where you could have collected so much of evidence. Out of 9 acquittal, 2-3 should have started, no? There I am undermining the judiciary. Judiciary will decide. Judiciary is not investigating agency. Judiciary is to decide what is the record before it. It can't presume and start doing conjecturing. Therefore, they have said they are not taking any trouble to collect evidence. And Chief Minister has agreed that this, I will inquire into it. It is a matter to be inquired. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। एक तर रेंव काडूंक ना, लायसन रिन्यू करूंक ना जाल्यार सरकाराक रॉयल्टी खंयची भरपाची म्हूण कामुर्लेच्या रेवकारांचो प्रस्न। मायन्स खात्यान खंय तांकां ऑक्टोबर ते डिसेंबराची रॉयल्टी भरात आनी लायसन रिन्यू करून व्हरात म्हूण सांगला। सरकारान ह्या 2 म्हयन्यांची रॉयल्टी माफ करची, नाजाल्यार खंय त्या रस्त्यार देंवतले। ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आम्ही खंयसून भरून हाडचे ते 23,000 आनी हेंच्यांनी खाणी करून व्हरले कोट्या दीस जाले आनी आमच्या पोटाचे 40-25 वर्सां जालीं आमी रेंव काडून हे पोट भरणारे मनीस रस्त्यार पडले आनी आमकां कसलेच व्यसन हें ना, हांगर धंदोच ना, साहित्यात ना, कांयच ना हेजेर। आनी गोव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवची आनी बेगीन आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचे आनी बेगीन आमकां पोटाक लावचे। आयज 10 म्हयने जाले आमी सगळे बेकार आसात आनी आमी आमची लायसनां रिन्यू करूंक दिल्ली आसा कॅप्टन ऑफ कोर्टान वड्याची, तशेंच आमची रेल्वेची मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन ती आज ते मेरेन तेंच्यांनी आमची ती रिन्यू करूंक ना। आख्खे गोंयचे जे पळय बेकायदेशीर काडटा तेंच्या वांगडा आमकां धरून ही ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंत ही रॉयल्टी 23,000ची आमी भरा आनी तुमची लायसनां घेवन वचा अशें कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां सांगता। डायरेक्टर ऑफ द कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां सांगता, पण आमी ही रेंव आमी ऑक्टोबर टू टील आज मेरेन
आमी रेंव काडूंक ना तर आमी हे पयशे भरपाचे सरकार दरबाराक कशे सरकार दरबाराक आमकां ही विनंती आसा की हे 23,000 जे आसा आमकां लायल्या ते 23,000 आमकां तेणी माफ करचे ना तर आयज आमी कितें करता रस्त्यार येतले आनी रस्त्यार येयल्या उपरांत लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जे कितें जातलें तो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट जबाबदार आसतले. हे कामुर्लेन जो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो रेंवूच आहा आनी कांयच ना कोणा कडेन कसलेंच ना कसलेंच साधन उरोवंक ना. सगळे आतां पळय इतले 35 जाण आहा आमी लायसन होल्डर पूण 35 जाणांक आनीक आतां म्हणजे आतां खंयचे तरी पयशे हाडटले आमी हे इतले पयशे भरपाक आनी हे सगळे वांगडाच पयशे भरपाचे. आतां जो बॅन पिरियड लिफ्ट जाली न्हू काडली सप्टेंबरान सोंपली फ्रॉम ऑक्टोबर टील टुडे डिसेंबर पासून ते परत रॉयल्टी भरा म्हणटा. आमी खंयची तरी रॉयल्टी भरपाची आमी तरी रेंव काडल्या रेंव काडूंक ना तेंच्यांनी लायसनां रिन्यू करूंक ना आमची आनी तरी पूण ते म्हणटा आमकां रॉयल्टी भरा. एक पॉयंट आहा तांकां म्हणजे आमी सांगूंक शकता बाबा तुमी लायसनाच रिन्यू करूंक ना जाल्यार आमी रॉयल्टी खंयची मागतात तुमी आमचे कडेन. आमी आतां फेब्रुवारीन कॅप्टन डिपार्टमेंटाक हे घातला आमची ओडी कॅनो रिन्यू करपाचें म्हणून आनी तेंचो आज पासून आमकां फक्त तेंच्यांनी एक पेपर दिला ते आनी कांयच फुडें प्रोसेस सांगला तेंचो. आता पळया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो. कवटे ग्रुप ऑफ कंपनीन नवो सिरॅमीक ब्रँड लॉन्च केला. सिरॅमीक वस्तूंक गोंयचो टच दिवन ते प्रोडक्ट जगभर ब्रँड गोवा फामाद करपाचो कंपनीचो प्लान. We have opened a new company called Counter Ceramica. In that we have introduced this new brand called Theravid, and it's more about stoneware, tableware, and more about Goan. We have given more Goan touch to these products, like banana leaf. We have given coconut leaves and platters, and we've been supporting even NGOs by buying their bags so that every customer who walks in, supports the NGO. ब्रिज ऑफ होप उपेक्षित आनी गरीब भुरग्यां खातीर नातलाचे निमतान कार्यावळ जाली. रुडॉल्फ फर्नांडीस मुखेल सोयरो आशिल्लो. आमच्या गोंयची तशीच आमच्या इंडियेचें फ्युचर आयज खरोखर म्हज्या जाग्यार आमच्या मामी आसपाचें आसली कित्याक आयज मातशी दुयेंत आहा ताका लागून हांवें तांकां सांगलें मामी दुयेंत आहा ते कडेन येवं जावचें ना म्हणून ते म्हणून जालें तूं तरी येवंकूच जावं म्हणून हांवें म्हणलें एकट्या भुरग्यांच्यान बऱ्या फंक्शनाक हांव अशे भाशेन येतलोच आनी हांव सोंसमतां अशेंच हें बरें काम तुमी फुडें व्हरतले म्हणून एवरी इयर जावं केन्ना तुमी ऑर्गनायजेशन पळय करतले किंवा केन्ना तुमी फंक्शन घडोवन हाडटले तेन्ना आपलें म्हाजो हेल्प जावं जाल्यार तुमकां सदांच आसतलो. वेलजी वेंचर्सान सनशायन वर्ल्ड वायड स्कुला खाला वेलजी एज्युकेराचें उक्तावण केलें. क्रिकेटर युवराज सिंगाचे स्पोर्टी बिन स्पोर्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रनाचो आदार घेवन हें सेंटर सुरू केलां. फामाद आनी ज्येश्ठ आर्टिस्ट पद्मश्री लक्ष्मण पैन सर्गेस्त गौरी धुमेच्या पेंटिंग एक्झिबिशनाचें उक्तावण केलें. एक्झिबिशनाची येणावळ चॅरिटीक वतली.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.